आद्वेंताचो पयलो आयतार जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा आद्वेंताच्या पयल्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां जेजूच्या येण्याक बरवशान राखून रावंक उलो दिता. तर आद्वेंत म्हळ्यार आमी कशें समजता? आद्वेंत म्हळ्यार येणें वा राखून रावचें. ह्या पासून आद्वेंताचो काळ कुरपेचो काळ, राखून रावचो काळ, तयार आसचो काळ म्हूण आपयतात. ह्या काळार पवित्र सभा जेजूच्या 2 येण्यांची तयारी करता. पयल्या सुवातेर जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशांत 2 आयतार आनी निमाणे 2 आयतार जेजूच्या पयल्या येण्या विशांत नियाळूंक आपणे दिता. जेजूच्या येण्याक राखून रावचें सांकेतीक रितीन हर एक आयतारा प्रत्येक वात पेटोवन दवरची लितुर्जीक रिवाज. जेजूचें येणें केदळा जातलें आमच्या काळार वा मरणा वेळा तें कोणूच नेना. जेजूस म्हणटा बापा शिवाय ताच्या दुसऱ्या येण्या विशांत कोणाकच कळीत ना म्हणलें स्पश्ट करता. देखून जेजूच्या येण्याक आमी योग्य रावंक गरजेचें प्रामाणीक तयारी. आमची अस्खतकाय वळखून खरें प्राचीत आदारून सदां बरी जिणे जिवचे खरी प्रामाणीक तयारी. खऱ्या आनी प्रामाणीक तयारे वरवीं बरवशान जेजूच्या येण्याक आयती रावंक ह्या संभ्रमांत विशेश रितीन करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादी बंदेडेंत आशा लोकांक बासावणी करता. देव तुमकां सोडवून धाडतलो आनी दाविदाच्या मुळांतावन कोंबरो फुटतलो आनी हें बाळ सत आनी प्रामाणीकपण उखलून धरतलें म्हणलें स्पश्ट करता. तर सोडवंदाराच्या येण्याक तयार रावंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवन पावल आमकां फावो जाल्लो वेळ आमी भाग्यवंतपणी वाडूंक आनी बऱ्या करण्यांनी जिणी खर्चूंक आपणे दिता. तशें केल्यार सोमयाच्या येण्याक आमी योग्य जावंक पावतले म्हणलें आमकां तो खात्री दिता. तर त्याच बरवशान हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. भाग्यवंत लोक आयच्या सुवार्थेंत जेजूच्या दुसऱ्या येण्या वेळार जावच्या घडितांचें विवरण दिता. देखून आमी जण एकल्यांनी भावार्थान आनी बरवशान ताच्या येण्याक जागृत रावंक आनी आयती रावंक ही सुवार्थ आमकां उलो दिता. तर ती आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी ह्या आद्वेंत काळांत क्रिस्ती परजेक मागणी आनी प्राचिता मुखांतर सदां जेजूच्या येण्याक तयार रावंक प्रेरीत करिशी तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचें महत्व आनी जबाबदारी समजून परजे मोगान भरून निस्वार्थीपणी आपली सेवा लोकांच्या आनी देशाच्या उदरगते पासून करूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. तिसरें विविध गरजेवंतां पासून दयाळ बापा, पिडेस्त प्रायेस्त आनी निर्गतिकांनी आपल्या कश्टांत आनी एकसूरपणान बरवसो सांडिनासतना सदां तांचें जिवीत बरवशान सारूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी युवजणां पासून विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी जिविताचो उद्देश आनी शेवट समजून जिवीत बऱ्या फुडाराच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. पांचवें वेदी भोंवती जमल्या पासून काकुळदारा बापा, ह्या मिसाच्या बलिदानांत हाजर आसच्या आमी हर एकल्यांनी खरें प्राचिता वरवीं मन परिवर्तन करूंक आनी बरवशान जेजूच्या येण्याक तयार रावंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता.